दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी एक इवनिंग स्नॅक करूया, बेबी कॉर्न फ्रिटर्स। आता हांवें हे बेबी कॉर्न्स घेतलेले आसा, त्याचे अशे 2 कुडके करून घेवया। अशे आता हे स्लाइस करून जाल्लेले आसा। आता तांकां थोडे मीठ लावया आणि हो अर्धो लिंबू पिळून घेता। हे धवळून घेवया आणि 15 मिनिटां दवरया मॅरिनेशनाक। आता बॅटर तयार करून घेवया। तेका लागून हे अर्धी बॉल हांव मैदो घालता आणि 2 मोठे चमचे कॉर्नफ्लावर घालता। थोडेशे मीठ घालता। 1 चमचो मिरची पावडर घालता आणि 1 चमचो आल्या लसणीची पेस्ट घालता आणि हे मिक्सचर आमकां थोडे उदक घालून मिक्स करून घेवपाक जाय। हे पळय अशी कन्सिस्टन्सी जावंक जाय, खूपय थीक बॅटर करपाक नाका, अशे मिडियम अशे कन्सिस्टन्सी जावंक जाय। आता हांवें हो ब्रेड क्रम्स घेतलेलो आसा, घराच केल्लेलो आसा ब्रेड क्रम्स। आता हे बेबी कॉर्न बॅटरान अशे मिक्स करया आणि ब्रेड क्रम्सान रोल करया अशे। आता हे आमचे बेबी कॉर्न्स रेडी आसा, फ्राय करून घेवया। आता हांवें गॅसार कायल दवरलेली आसा आनी भितर तेल घालून घेतला। तेल आमचे बरें गरम जाला। आता भितर कॉर्न घालया। मीडियम गॅसीचेर आमचे कॉर्न बरे गोल्डन ब्राउन कलराचे जाल्लेले आसा, काढून घेवया। तर असे हे बेबी कॉर्न फ्रिटर्स खूप टेस्टी जातात आणि कितले क्रिस्पी जाल्यात पळयात। तर अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावात दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरू नका। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।